इनोवेशन जे केलां आयज फंडामेंटली फीश नॅशनल कॉन्फरन्सून केलां थीम ऑफ गोवा म्हणजे आक्वा गोवा बेगा फीश फेस्टिवल हें प्रत्येक जो रिलेटेड स्टेक होल्डर आहा म्हणजेच नुस्तें मारणारो तो नुस्तें खाणारो पर्यंत नुस्तें मारप वेपीर हाडप थंयसून ट्रेडींग करप मार्केटान वचप मार्केटांतून लोकांक व्हरप हें सेफ आनी बरें जावचें दिसतें म्हणून सरकाराची पॉलिसी आहा आनी तेज्या बरोबरच हें जें नुस्तें नॅचरल रिसोर्सीस आहा हो टिकोवन कसो दवरप आनी हेज्या बरोबरूच सगळें चेंज जाता आतां रेजिलंट आसता तरी तें मेनटेन करून नॅक्स्ट जनरेशनाक हेंच आहा तशेंच क्लायमेटाक तेच भाशेचें नुस्तें कशें उरतलें हेजेर प्राधान्य दिल्लें आहा प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रिन्यू रेवल्युशन हाडलें प्रायम मत्स्य संपदा येवजण आनी खाली नुस्तें मारप हेजेर ध्यान ना दिता मारी पण खाय पर्यंत सगळ्यांक एक्टिविटी बिजनस वॅल्यू एडेड करप म्हणजे नुस्तें मारप तेंचे पॅकींग करप खारें करप हें सगळें तेज्या बरोबर ट्रेनींग प्रत्येकाक फायदो जावो बिजनस करता तेज्या बरोबरूच आर्थीक परिस्थिती फायनान्शियल देशाचें वाडटलें हें प्रॅक्टिकल जाल्ल्या उपरांत म्हणूनच आमच्या पंतप्रधानान फिशरीज मिनिस्ट्री केली आनी तेचें प्राधान्य हे सगळें केलां आमचो उद्देश एकूच आहा की हें सगळें मेगा फीश फेस्टिवल करपाक तेच की सगळ्या स्टेक होल्डरांक एक अमरेला पर्यंत हाडप सगळ्यांनी जाणून घेवप आनी तेंचें जें इनोवेशन तेंचे जे पद्दतीन आहा तेच्या पेक्षा आनी इम्प्रूव करून एका रिजल्ट आउटकम बऱ्या पैकी येवपा खातीर ही आमचे पटपट आहा आनी ह्या खातीर जे जास्तीत जास्त लोकांनी फायदो घेतलो आहा ते B2B माध्यमांत नवे नॅट्स आसूं फीड्स आसूं नवे पद्दतीचे रिसर्च केल्ले आहा इनोवेशन जाल्लें आहा ते तेंच्यांनी जाणून घेवन क्रॅप फार्मींग आसूं जाल्यार RAS आसूं बायोफ्लो हें सगळें ज्ञान हांगा घेवन इंटरेक्शन करून त्याच्या भायर नॅशनल कॉन्फरन्स लेवलार सुद्दां मोठे सायंटिस्ट येयल्ले आहा ते आयज टॉक दिताना म्हटल्यार ते सगळे लोकांनी जाणून घेवचें. Actually, this is actually stall of Embada and RGCA. That means Marine Products Exportment Development Authority and Rajiv Gandhi Center for Aquaculture. Rajiv Gandhi Center for Aquaculture is a R&D arm of Embada. So here actually what we are doing is Aquaculture Technology Incubation Center, that is RGCA. So here what is the main thing is we are producing fish seed. About 12 varieties of fish seed we are producing and we are supplying to farmers so that farmers will be benefited with the seeds and they can now the capture fisheries is decreasing, the capture fisheries catch is decreasing, so that the next future possibility is culture fisheries. So culture fisheries require seeds and quality seeds. So in RGCA we are producing the quality seeds and we are supplying to all over India and the farmers are benefited. So Embada RGCA is supporting farmers in this regard actually. And we have around 11 to 12 centers we have in India and we are supplying the seeds from these 12 centers. So we at Wildlife Trust of India, we are working on around 40 projects all over India, and one such project is Whale Shark Conservation Project, which is running in Kerala, then Lakshadweep, and we have recently launched in Goa. We are working on conservation of whale sharks. See, you can see whale sharks here. So till today we have rescued around 1000 plus whale sharks in Kerala and Gujarat. So our aim is to rescue the whale sharks in Goa also with the help of fishermen and the community people. Namaste, hello Goa. My name is Dhruv Patel and we are from Surat, Gujarat. First of all, we are introducing over here to that crab farming instrument and complete crab farming solution. So here we are showcasing our technology and the live demonstration of crab farming. So you can see that live demonstration of crab farming over here. So live crab is here and our technology and our main focus to over here to guide the Goan people and the local people to do crab farming and increase that daily income. And our next customer and target is to restaurant owner who have not regular supply of mud crab or crabs.
so they can collect from wild and save to that system. That system they are bring the crab from wild and culture to that system and serve to the fresh plate. So we are from Tree Foundation and we basically work on retrieving the ghost nets and conserving the marine organisms. So currently our work is mainly on turtles and other marine organisms. So we work on the eastern coast in Chennai, Odisha, Andhra Pradesh, and on the western coast we have started with Goa recently. And so we collaborate with fishermen and fishery departments in Goa. We go to different places, we collect the ghost nets, whatever the waste nets are there, how we can see over there, like all the turtles or marine organisms get trapped in such kind of nets. So what we do is we collect these nets from the fishermen and we incentivize them. Also we have Turtle Force STPF members. Like with fishermen only we have one person and we allot them as the main leader to conserve the turtles. And we make hatcheries also for nesting nets and all those stuff. Hi, my name is Pradeep. I am founder of MacFi Solutions. We are an organization from IIT Delhi. We have developed technologies that can actually help fishermen and other stakeholders in the fisheries to become more independent and save the post-harvest losses. So we have technology that makes it completely independent of ice. This is an iceless fish box which reduces the ice usage. No ice is required. We have nanomaterial based technology that actually makes it possible for them to transport fish without ice. Similarly, we have the bags which can help in transportation of frozen ice, frozen fish, as well as other processed technologies. We have wind and solar powered cold storages majorly deployed on different coastal areas as well as processing and pre-processing requirements. So this is what we do at MacFi Solutions. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमचे स्टोराचें नांव सांगता. आमच्या स्टोराचें नांव आसा मयेकर एंड सन्स फिशींग टॅकल. आमचें पेंजीम शॉप आसा आनी आमी फिशींग इक्विपमेंट सेल करता. आय मीन हो मॉडर्न टायप फिशींग लायक तुका रॉड आसा, रील आसा, तातूंत तुमकां अशी आर्टिफिशियल बेट्स गावता. तातूंत तुमी ते रॉडाक लावन तुमी मारून लायक एडवेंचरस कशें हंटींग करता पळय तशें. सो तुमकां ते तुमी यूज करता तेन्ना तुमकां मागीर नुस्तें मारता घास. सो तातूंत मागीर वेगळ्या टायपाचे फिशींग्स आसता लायक बेट फिशींग, ट्रॉलिंग, स्पिनींग, जिगींग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हे आसा थोडे. हे तुमकां कोणाक थोडे जाण आसा जेंकां रॉड्स यूज करपाक कळना सो ते हँड कास्टर्स यूज करता. आनी तातूंतय एक मॉडर्न टॅक्नीक काडलेली आसा तेंच्यांनी. सो तुमकां हातीन कॉयल करपाची गरज ना. तुमकां ते रोटेटींग कोयणी म्हणटा पळय ती तेंच्यांनी काडलेली आसा. सो एक मॉडर्न हे. मागीर हे आसा अमेरिकन कास्ट नेट. सो हातूंत तुमकां जे कोण बिगिनर्स आसा जेंकां पाग्यार मारपाक कळना ते तुमकां सामकें इजी यूज करपाक. तुमकां शेवटाळ्यांक बीन जाय, बेट काडपाक जाय गोरोवपाक लागून जाल्यार ते नेट तुमकां युजफूल जाता. सो मागीर तशेंच मागीर प्लायर्स येता, ब्रेड्स बीन कट करपाचे प्लायर्स येता. नुस्तें बीन धरपाक तुका ग्रिपर्स येता. सो अशे वेगळे वेगळे तरेचे हे आसा. तुमी रॉड यूज करता जाल्यार रॉड बेल्ट येता. सो ते तुमी जेन्ना नुस्तें काडटा तेन्ना सो लोड येवपाक जायना म्हणून. सो लोकांक तुमचें कितें सांगून की तुमचे येवन हांगासर लोकांक तुमी मागणी करता की हांगासर? हय, तुमी हे हांगासर हांव जायती इन्फॉर्मेशन तुमकां प्रोवायड करता. तुमकां जर कळना रॉड रील कशें यूज करपाचें जाल्यार हांव तें सुद्दां दाखयता तुमकां. आमचे कडेन असले क्रॅब नेट्स सुद्दां आसा. हातूंत तुमकां कुल्ल्यो धरपाक गावता. हे फूल आख्खे उदकान घालपाचे, बेट लावपाचें आनी उदकान घालपाचें. हातूंत मागीर कुल्ल्यो पडटा तुमकां. आनी हे रॉड्स. सो तुमकां जर कोण बिगिनर्स आसा जाल्यार आमच्या शॉपार येयात. आमी तुमकां टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टोटल गायड करता कशें यूज करपाचें. इवन तुमकां व्हरोन दाखयता सुद्दां कशें यूज करपाचें तें.